what are your biggest challenges as a sports minister right now? So What do you challenges think is खूप the असतात. It is not an biggest easy challenge? task. It is not an easy task. The challenges खूप असतात. कारण एक म्हणल्यार सेक्युरिटी चॅलेंजीस म्हळ्यार म्हजे मुखार सामकी खूप म्हणटा ती ट्रॅफिक. कारण जो आणि आमचे ब्रॉडकास्टिंग जे आसा ते सगळे मॅचीचे लाईव्ह जातले. Correct. त्या वेन्यू वयल्यान But then you are not troubled with that because the official broadcasters will take care of it. but player has to be reached at the venue on time. नाही. होय, बरोबर. That is the biggest So there challenge. is no margin for error. There is no worry. That is the biggest challenge. Second thing, त्यांका पिकअप, त्यांचो ड्रॉप, त्यांचो सेक्युरिटी, ओव्हरऑल ऍडमिनिस्ट्रेशन, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी असतात पयलीं सारको फ्लो सारको. Logistics is the biggest. लॉजिस्टिक इज द बिगेस्ट चॅलेंज. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी म्हाका म्हणपाच्यो आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार वता आसतना जे दिसा पासून गेम सुरू जातली तो पर्यंत बारीक बारीक हे जे काम जे आसा पळय न्ही हे अशेंच उरतलें. कारण कित्याक सांग आमचे चेंज ओव्हर्स न्ही. आमी सगळे स्टेडियम ऑल स्टेडियम सगळे स्टेडियम एक्सेप्ट द वॉटर स्पोर्ट्स 5 जाग्याचेर वॉटर स्पोर्ट्स आमचे आसतले. आणि त्या 5 जाग्याचेर वॉटर स्पोर्ट्स आमी करता आसतना आमकां थोडोसो थंय क्रावडूय आमी व्हरपाक शकना. कारण दॅट स्पोर्ट्स विल प्लेड इन द डीप इन द सी. करेक्ट. आणि डीप इन दी सी आमी ज्या वेळाचेर म्हणटा त्या वेळार 5-6 अशे वेन्यू आसतले वेर द स्पेक्टेटर्स किंवा भुरग्यांक आमी व्हरपाना असो विशय आसा. जे कोण पळोवपाक वता तांकां आमी आडोवपाक शकना असो विशय आसा. करेक्ट. सो तुम्ही म्हणतात की लॉजिस्टिक्स रिमेन्स आर बिगेस्ट चॅलेंज. एट द सेम टाइम we have done what मॅक्झिमम आसा ते आमी सगळे काही गोष्टी सगळे केला. केला. आता फक्त देवा पाय पडपाचे आणि मुखार वचपाचे. दॅट इज